नमस्कार. येवकार गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. 1972च्या पयलींची घरां नव्यान बांदतलो जाल्यार नवीन सनदीची गरज ना, तरी कोणाकूय डॉक्युमेंट लागल्यार डेप्युटी कलेक्टराकडच्यान प्रमाणपत्र दिवपाची तजवीज. उत्तर गोंयांत सुमार 11 ग्रामसभा. सुर्ला इको ट्युरिझम प्रकल्पाक मान्यताय. आसगांव, रेवोड्या, कोलवाळ, कामुर्लेच्या लोकांचो रस्तो रुंदीकरणाक विरोध. बारका पंचायतीच्या ग्रामसभेत मुखेलपणान मेगा प्रकल्पाक विरोध. 24 ऑगस्टाक जातली खासा ग्रामसभा. वाळपयच्या नाणूस गोशाळेत एका गायच्या पोटांतल्यान काढले 25 किल प्लास्टिक. आनीक एका गायीच्या 16 किल गोरवा वाळपय बाजारांतल्यान केल्ली रेस्क्यू. कुंकळे नगरपालिकेच्या कमर्शियल इमारतीत उक्तावण जाल्ले तेन्ना सावन पावसांत बेजमेंट उदका पोना. विशय कायमचो तडीक लायात, नागरिकांची मागणी. दिवचले राबियाचो भर रस्त्यार खून करपी मैनुद्दीन खर ख्यास्त दियात. फामिलीक न्याय दियात. थळाव्यांची दिवचल पुलीस स्टेशनार गर्दी. आनी गोवा फुटबॉल असोसिएशनाची वर्सुकी बसका. बसकेत दक्षिण क्लस्टराचो मुद्दो मुखेल. 7 वर्सां गोंयांत स्थायीक आशिल्ल्यांकय आतां खेळपाची सूट. एकोणीसशे 72 सर्वे प्लानात दाखयल्ल्या घराक वा बांदकामाक पुनर्बांधणी करपाक परवानगी घेतना नवीन कन्वर्जन सनदीची गरज लागना असो पयली सावन एक सर्क्युलर आसा. ह्या घरांची जमीन सेटलमेंट अशें त्या सर्क्युलराचो अर्थ. तरी कोणाकूय डॉक्युमेंट लागल्यार डेप्युटी कलेक्टराकडच्यान एक प्रमाणपत्र दिवपाची तजवीज सरकारान केल्या. त्या खातीर येणावळ, पंचायत आनी नगर नियोजन खात्याकडच्यान 3 सर्क्युलरां काडल्यात. ऑलरेडी एक सर्क्युलर काडिल्लो कोणाचे एक्झिस्टिंग स्ट्रक्चर आसा प्रायर टू द फर्स्ट सर्वे वो 1970-72 पासून जाल्लो कंप्लीट जाल्लो पळय तो. आनी जी स्ट्रक्चरां सर्वे प्लॅनाचेर लागलेली फॉर्म 1 and 14 लागलेली, डी फॉर्माचेर लागलेली आनी सर्वे प्लॅनान दाखयताली. ह्या असल्या स्ट्रक्चरांक जेन्ना कोणूय परतो रिकन्स्ट्रक्ट करूंक येता ताका परती सनदाची कन्वर्शन सनदाची गरज ना म्हूण असो सर्क्युलर आशिल्लो आमचो. आतां कितें जातालें, केन्नाय कोण रिकन्स्ट्रक्ट करूंक सोदतालो तो जेन्ना म्युनिसिपालिटी या पंचायती कडेन वतालो ते तांकां परते कन्वर्शन सनद धाड म्हूण सांगताले. बट लोकांक स्टील कन्फ्युजन जातालें की आपूण आतां परते म्हजें रेनोवेट करता, ताका थोडे एडिशन डिलिशन करता फॉर द मेन स्ट्रक्चर विच इज ऑलरेडी देर. कोणाचें डायलेपिडेटेड जालां तांकां परते रिकन्स्ट्रक्ट करूंक जाय. सो जेन्ना ते पंचायत आनी म्युनिसिपालिटीन वताले तांकां हें कन्फ्युजन जातालें. ऑथॉरिटीजूय एखाद्रे तांकां सांगताले ना तुमी परते कन्वर्शन सनद हाडपाक जाय. सो आमी हो जो आतां सर्क्युलर काडिल्लो आसा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान dated 24/7/25, it only clarifies the earlier position saying that this type of structures which are already there are exempted from getting a fresh conversion sanad. हातून आमी कितें केला, कोणाकूय आतां कन्फ्युजन जाता जाल्यार ताणें आमच्या डेप्युटी कलेक्टर कडेन एप्लिकेशन करचें आनी डेप्युटी कलेक्टर विल एक्झामिन द फॉर्म vis-a-vis ताजे रिक्वायरमेंट. Based on those documents, within 7 days he will issue him a certificate saying that this structure was existing in the survey plan prior to so and so date and it is exempted from a fresh conversion sanad. Ata jenna tu reconstruction खातीर municipalityन ना जाल्यार पंचायतीन वता. So panchayat kidak they are the ones who issue the construction license.
सो जेन्ना तांकां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवपाक जाय तेन्ना तो हो प्रश्न येता की तुवें बाबा कन्वर्शन सनद घेतला काय ना. आयदर पंचायत सेक्रेटरी ऑफ द कन्सर्न पंचायत नाजाल्यार चीफ ऑफिसर आणि सीसीपी कमिशनरा कडेन वचूं येता आनी सांगूं येता की बाबा ही आमकां सर्टिफिकेट डेप्युटी कलेक्टरान दिल्या, विच विल से दॅट येस, based on the circular issued by the revenue department and based on our verification, this house is assessed for house tax and it was existing as a legal structure from prior to 1972. अशें म्हूण तेही तांकां सर्टिफिकेट दितले. हे सर्क्युलर जे आसा इज व्हेरी क्लियर. इट इज फॉर दी ओनर ऑर दी ऑक्युपंट. वी आर नॉट डिसायडिंग द ओनरशिप ऑफ एनीबडी. तांचो प्रोसेस जो आहा तो उरतलो. बट एज फार एज द जमीन इज कन्सर्न, एज फार एज द स्ट्रक्चर इज कन्सर्न, द सर्टिफिकेट्स एज पर द सर्क्युलर विल बी इश्यूड. वी आर नॉट डिसायडिंग एनीबडीज ओनरशिप हियर. उत्तर गोंयांत सुमार 11 ग्रामसभा जाल्यो. ठाणे 70च्या थळाव्यांनी सुर्ला येवपी इको ट्युरिझमाक मान्यताय दिली. आजगाव, रेवोड्या, कोलवाळ, कामुर्लेच्या लोकांचो रस्तो रुंदीकरणाक विरोध. कामुर्ले येवपी विला आनी स्विमींग पुलाचो प्रकल्प सरपंचान अमान्य केलो. जाल्यार नावेली, साखळे रोजगाराच्यो संदी वाडोवच्यो म्हण थळाव्यांनी मागणी घाली. उत्तर गोंयच्या वेगवेगळ्या पंचायतींनी ग्रामसभेचे आयोजन केलें. थळाव्यांच्या साबार प्रस्नांचेर ग्रामसभेन चर्चा जाली. म्हणजे अशें लोकांक दिसलें की जो आमी सुर्ला गांव प्रकल्प जावपाचो की गोवा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन थ्रू, आनी तो प्रोजेक्ट बरो आनी उपयुक्त असो लोकां खातीर आसा. आनी तो प्रोजेक्ट ऑलरेडी आमी एनओसी पंचायतीन दिल्ली तेंकां कोणा गोवा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, आनी ऑलरेडी टेंडरूय जाल्ले. पूण अशें दिसतालें कोणी तरी कोर्टान PLS केलें की तो प्रकल्प जावचो न्ही. सो तेका लागून ग्रामस्थांनी आमकां निवेदन दिलां की तो प्रकल्प जावचो असो. आनी हो सुशीतपण गांवांत जावपाक जाय, गांव सुदारपाक जाय, रावंक रोजगार मेळपाक जावो, हेज्या खातीर हे फुडाकार घेतला. हे खंय तरी दोंगराचो प्रश्न, आमचे इको सेन्सिटीव झोन आसा तो, आनी एक वेळ तो असो आसलो प्रायवेट फॉरेस्ट मार्क केल्लो, आनी आतां हो कन्वर्जन घालून सगळें करून तो विकलो आसा म्हणून अशें आमकां कळ्ळां की कम्युनिटी आमचे आसपावची कम्युनिटी की एक टायम तुवें आमकां फटयलें कितें, लोकांक पिशान काडले. म्हज्यान सांगलां आमकां आपूण एक स्पेशल ग्रामसभा ऑन 1 पॉयंट अजेंडा कॉल आउट करता म्हणून. मेनली चडशा ग्रामसभेन विशय येयलो तो जे हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे जे रोड वायडनींग 25 मीटर रस्त्याचो जो इश्यू आसा तो चडशा ग्रामसभेनी तेंच्यांनी हे रोड वायडनिंगाक 25 मीटर रोड वायडनिंगाक विरोध केला. कित्याक ती जी घरां आसात रस्त्या कुशीची आनी जे तेंचे धंदे आसात तेचेर ते पोट भरतात. हेचेर सरकारान तेचेर विचार करचो. कित्याक जे धंदेवाले आहा, बारीक बारीक धंदे आहा ते आमचे लोकल गोंयकारूच आसात आनी ते तेचेर ते पोट भरतात. तेन्ना तांकां सरकारान वांटोवचें असो तेंचो थाराव आसा. आमचो विशय आशिल्लो प्रोजेक्टाचो 8 विला आनी 8 स्विमींग पूल. सो हांव सगळ्यांत पयलीं थँक्स म्हणटा नोबोटाक, दादू आनी आमच्या गांवांतल्या लोकांक, कारण तीन म्हाका खूब सपोर्ट केलो आनी आमचो तो प्रोजेक्ट बंद पडलो. सो सरपंचान क्लियरी सांगला की आपूण तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट करता म्हणून. मूळ जमीन सरकारान एक्विशन करताना आमच्या गांवची जमीन एक्विशन केली. विशय दवरता आसतना एज अ डॉक्युमेंट गांवच्या लोकांक आमी रोजगार दितले म्हणटात. 80% गांवचे स्थानीक सरावंडींग पंचक्रोशीचे लोक घेवपाक जाय असो कायदो आसतना सुद्दां ते गांवच्या लोकांक हॅरेसमेंट करून बिझनेस एम्प्लॉयमेंटा पासून वंचित थेयतात. सुमारे 65 लाख 65 लॅक्स ग्राउंडाक लागून खर्च जाल्लो आहा. ग्राउंड तयार ना अजून. हांगासर जेन्ना भुरग्यांनी येवन फायल्यो तपासल्यो तांकां अशें कंप्लिशन सर्टिफिकेट बीन मेळ्ळी जितून सर्टन इन्फ्रास्ट्रक्चर लायक टॉयलेट्स मागीर फेन्सिंग बीन कंप्लिशन सर्टिफिकेटीन दिसता. थंय पाटी मारलेली आहा, उद्घाटन केल्लेली तेजेर हे कंपोनंट दिसता, पूण एक्चुअली सायटीर ना. आयच्या मिटिंगेक बोवाळ जालो सेयींग दॅट जे जावकूच ना काम तेजे कंप्लिशन सर्टिफिकेटीचेर तुमी कशें सायन मारला काय म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वार्का पंचायतीच्या ग्रामसभेत नियोजित मेगा प्रकल्पाचेर बोवाळ. 24 ऑगस्टाक खंय मेगा प्रकल्पाविशीं खासा ग्रामसभा आपयल्या. मेगा प्रकल्पाक लागून वीज, उदक आनी स्थलांतरीत लोकांचो प्रश्न निर्माण जावं येता म्हण लोकांक हुस्को. पंचायत खंय लोकां वांगडा लिगल एडवायस घेवन मुखार वचपाची तयारी. मेगा प्रोजेक्टाक लागून जायते कन्सर्न येयले आमगे सगळे विलेजेसांचे आनी आमी तेमकां हें दिलां आश्वासन दिलां लायक आमी तेंक सदां तेंचे बरें आसतलें.
बट टेक्निकल ग्राउंडाचे आमच्यान कितको बंद करूं जाता ते आमी लिगल एडवायस घेतली. सो कित्याक ते TCP सावन अप्रूव जावन येता आनी TCP अप्रूव जावन ती फायल आमगे पंचायती येता. सो आमच्यान कितको स्टॉप करूं जाता आम फकत इन्स्पेक्शन कोताय बट ती आमी टेक्निकली कितको बंद करूं जाता ती आमी लिगल एडवायस घेतली म्हणून तेमकां दिला. स्पेशल ग्रामसभा केन्ना घेवपाची? स्पेशल ग्रामसभा आमी दवरल्या 24 ऑगस्ट आनी ती एच मेगा प्रोजेक्टा लागून आनी रिसोर्स पर्सनूय हाडटले आमी ते डिस्कशन करपाक. लायटी लागून जायते जाल्यार तेका लागून आमी ऑलरेडी काम स्टार्ट केला आनी आमगेले ऑलमोस्ट लायक 60 to 70% आमगे काम जाला कंप्लीट जाला. वायर न्यू वायर कंडक्टर वायर्स गायन सॉली जाला. ओ डेंजरस ट्रीज आहे ते सगळे कट केले आनी हाफ काम उरलो आहा ते पावसा लागून आमगेलें उरला की त्या पावसा दिसान ते हांबे घालपाक मेळ्ळे माती मूव जालो आसता आनी ऑलरेडी आमगे टेंडर केलं सगळें जाला आनी उरलो आहा ते काम आमी कंप्लीट करपाक वावरते. सरपंचान शी सेट अ डेट 24 ऑगस्ट म्हण आनी आम तितून दे वर आस्किंग फॉर लिगल एडवायस जाय म्हण पूण वी आर नॉट वी डोंट ट्रस्ट एनीवन फकत आमी गोवा फाउंडेशन ट्रस्ट करता म्हूण we said we should call Claude Alvarez and Swapnish Shirlekar. So we are going to try to contact them to come for our special Gram Sabha. Loka to explain to the people what will happen. So all the project आहेत जाल्यार आमगे कित जाता. बेतोडा कोणसी कोडार पंचायतीची ग्रामसभा जाली. मुखेलपणान रस्त्याचो विशयाचेर ग्रामसभा तापली. कोयराचो विशय घरपट्टी स्ट्रे कटल अशे जायते मुद्दे चर्चेक आयले. ग्रामसभेक मेन इश्यू येयलो आमचे जंक्शन टू ग्लो पिंडा कडेन रस्त्याची मातशी बरी दुर्दशा जाल्या आमी मान्य केला पण जितलें आमच्यानी जाता आम काल इकडे उलयलां ग्रामसभा जावचे पयलीं की आतां ताका पावस आशिल्ल्या कारणान ताका एकूच उपाय आमी करूं शकता म्हणून तो रोड सोलिंग करपाचो आनी ताका मातशें वत जर येयलें जाल्यार झेडपेचर करपाचो आनी होच पर्याय ताका एकमेव आसा. 50, 60, 65 लाख रुपये सरकारान हांगा घातले आमच्या म्हणजे ह्या पंचायतीक हो कचरा प्रकल्प चालू करपा खातीर पण आज फाल्यां करून आतां कितें 2 वर्सां जालीं अजूनय तो कचरा प्रकल्प सुरू जायना. आतां हो टॅक्साचो इश्यू सुद्दां तसोच केलो तेणी की तो BDO कडेन धाडलो पण तुमी हांव म्हणटा तुमी कितें तरी डिसिजन घेतात. आमी तांकां सांगलेलें जो कचरा प्रकल्प आसा न्ही तो अंडर पुलीस फोर्स तुमी चालू करात. मेन मुद्दे ह्या ग्रामसभेक आयिल्ले ते म्हणल्यार की बेतोडा जंक्शन टू इंडस्ट्रियल स्टेट जो रस्तो तो रस्तो सामको काबार जाल्लो आसा. म्हाका दिसता खुद्द आमी प्रुडंटान 2 फावटी रिपोर्ट केल्लो आसा. सो सद्या ते स्थानीक ग्रामस्थ जमलेले हांगसर तेंच्यांनी 8 दिसाचो टायम दिल्लो आसा जो रस्तो रिपेर करपा लागून ना जाल्यार सगळे लोक रस्त्यार येतले म्हणून लोकांनी शिटकावणी दिल्ली आसा सरकाराक. त्याच प्रमाणे सरपंचान सांगलां की हे ऑलरेडी मिनिस्टरा कडेन उलोवप जाल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे हे झेडपेचर मारून हो रस्तो ते रिपेर करतले विदीन 8 days अशें एश्युरन्स दिल्लें आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वाळपयच्या नाणूस गोशाळेत एका गायच्या पोटांत 25 किलो 800 ग्राम प्लास्टीक मेळ्ळें. 20 दीस पयलीं खंय गोशाळेंतल्या आनीक एका गायचें ऑपरेशन जाल्लें. तिच्या पोटांतल्यान सुमार 16 किल प्लास्टीक भायर काडिल्लें. गोरवां खंय वाळपय बाजारांतल्यान रेस्क्यू केल्लीं. प्लास्टीक पोतयांनी उडयल्लो वेस्ट खाल्ल्यान गोरवांची ही अवतिकाय. एके वटेन गोंयचे कांय वाठार स्वच्छताये खातीर पुरस्कृत केल्ले वतात थंय दुसरे वटेन कांय वाठारांनी प्लास्टीक वाडिल्ल्यान जनावरांची भलायकी इबाडपाक लागिल्ली दिसली. गोशाळा नानूस वाळपय 70 हांगासर आयज एका गायचे ऑपरेशन जालें आनी तिच्या पोटांतल्यान जवळ जवळ 25 किलो 800 ग्रामाची प्लास्टीक जी आसा ती भायर काडलेली आसा. हे जे ऑपरेशन आसा ते वाळपयचो वेटनरी डॉक्टर सिद्धेश पेडणेकर आणि ताची टीम तसोच गोशाळेचो गोरवांचो डॉक्टर रघुनाथ धुरी हांच्यांनी सगळे गोशाळेची टीम सगळ्यांनी मेळून हे ऑपरेशन कंडक्ट केलें आणि जवळ जवळ जे आयचे ऑपरेशन जाले ते गायच्या पोटांतल्यान 25 किलो 800 ग्रामाची जी प्लास्टीक आसा ती तेंच्यांनी भायर काडलेली आसा आणि सध्याचो जी गाय आसा तेचो जीव वाचयलो आसा. जवळ जवळ 15 ते 20 दीस पयलीं अशीच एक केस आसली. गोशाळेन एक ऑपरेशन जाल्लें एका गायचें आणि तिच्या पोटांतल्यान 15 ते 16 किलो प्लास्टीक भायर काडलेली आणि एका म्हयन्या भितून ही दुसरी केस आसा ज्या गायच्या पोटांतल्यान 25 किलो 800 ग्राम जे प्लास्टीक आसा ती भायर काडलेली आसा आणि गायचो जीव वाचयल्लो आसा. मोस्टली जी ही गोरवां आसा ती वाळपय मार्केटांतल्यान रेस्क्यू केल्ली गोरवां असतात. वाळपय मार्केटान कितें जाता की जे लोकांची वेस्ट असता ती वेस्ट लोक कितें करता प्लास्टीक पोतयेन घट्ट गाड बांधता आणि भायर उडयता. जेन्ना गोरवां ती वेस्ट खावपाक वयतात ते जेवणाक वासान खावपाक वयता तेन्ना ती तांकां पोती फोडपाक आनी ऑप्शन नासतात जेणे करून ती पोतये सकट ते जेवण जे आसा ते गिळटात. एका म्हयन्या भितून ही 2 ऑपरेशनां जाल्ली आसा गोशाळा वाळपय हांगासर.
प्लास्टिकेचो योग्य त्या तरेन विल्हेवाट लावचो म्हणून सरकार जायती पावलां उखलीत आसा. पण आमकां जेन्ना हे अशें गायचें ऑपरेशन जाता आनी गायच्या पोटांतल्यान जवळ जवळ 25 किलो 16 किलो अशें जेन्ना प्लास्टीक भायर काडटा तेन्ना आमकां दिसून येता की खरोखरच गव्हर्नमेंट इतले इनिशिएटीव घेवनय लोक जे प्लास्टीक आसा ते प्लास्टीक सगळे लोक भायर उडयतात आनी ही जी गोरवां आसात ती गोरवां ही प्लास्टीक खातात आनी हे गोरवांक सफर जावचे पडटात. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. कुंकळे नगरपालिकेक कमर्शियल इमारतीच्या बेजमेंटात पावसाचे उदक भरता. 5 वर्सां आदी इमारतीचे उक्तावण जाल्ले. दर पावसात हीच परिस्थिती आसता. विशय कायमचो तडीक लायात म्हण थळाव्यांची मागणी. पंपिंग करून खंय उदक काडचें पडटा. बेसमेंट उदकापोना मात वयल्या मजल्यार उदक नाशिल्ल्यान टॉयलेटीची अवस्था जाल्या. भितरली अवस्था पळयत जाल्यार 5 वर्सां सावन टॉयलेटीक उदक लावंक ना अशी परिस्थिती आसा. आता हे बिल्डिंग आता आम्ही आहे ते आज सध्या बेसमेंट आहे. हे बिल्डिंग आम्ही एक इनॉग्रेशन केलेली सीएमान जाले आता 5 वर्सां मायज जाली. सो 5 वर्सां हेज्या सोशल मिडिया आनी मिडियाचे मार्फत ह्या बिल्डिंगे आमी सदांच हें करता रिपोर्टिंग करता. हिंगाची टॉयलेट जावं हें बेसमेंटां उदक भरप हें हांव सदांच हें जाता. सो ह्या पावटी बी सगळी बिल्डिंग आतां भरून आशिल्ली. सो हांवें आवाज करनाका बेगीनचे बेगीन पंप लावन हें उदक काडलें. पण काडले कितले जायना. पंप लावन कितले पसून काडपाक शकता. आतां मिनिमम 1 फूट उदक तशें आहा. गोंयांतल्या नगरपालिकांच्यो कमर्शियल इमारती बांदपाचो कंत्राट खंय एकल्याकच मेळटा. सगळ्याक हीच परिस्थिती. सरकारान चवकशी करची म्हूण मागणी. लँड एक्वायर केल्लो तेन्ना ही शेत आशिल्लें मड आशिल्लें. हे शेत हें करून हिंगा बिल्डींग बांदले. आतां हिंगा सायडीन शेत आहा ती एक बांद आहा. ते बांद उदक येता आनी सोमता ती एक गटरा कडेच्यान सगळे भितर उदक येता फ्लो जावन. सो ही बिल्डींग बांदता आसतना जे बिल्डरान आहा पळय ते प्लॅनिंग मातशें पूण केलें ना. तो इतली बिल्डींग बांदता. म्हाका कळपाक येयला की गोंयांत जितले बी म्युनिसिपल बिल्डींग बांदला पळय तेका टेंडर मेळ्ळा. सो तेजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय मेन म्हणल्यार ती. कुंकळेचो जो म्युनिसिपालिटीच्यो न्यू बिल्डींग बांदिल्ली जी 5 वर्सां फाटीं तातूंत सगळे उदक भरलां आनी जे उदक भरलां ते बांदतना खंय तेंच्यांनी प्लॅन सारको करूंक ना. कित्याक जो वॉटर लेवल असो शेतान आसा तेकून तो आनी हो खंय मॅच करून सारको बांदप जालना. ताका लागून हें उदक आतां कंटिन्यू एवरी इयर अशेंच उदक भरता आनी भरता तें उदक 1 आनी 2 न्ही 3 ते 4 मिटर उंच सामकें. तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता जे मार्क जाल्या उदकाचे हांगाच्यान ती वाट उदक भितर सरता ती वाट आनी फाटल्यान अशें पळोवपाक शकता सगळें कंप्लीट कशें भरलां तें 2 ते 3 मिटर अशें डीप. आतां पंप लावन हें उदक काडपाचें काम चालू आशिल्लें. आयज कडेन तें उदक काडपाचें काम बंद आसा कित्याक सुट्टी जाल्ल्या कारणान तेंच्यांनी बंद दवरलां काम. हांव सगूण गावडे प्रुडंट मिडिया खातीर कुंकळेच्यान. निववाडो दिवचलच्या रबिया हवांगी हिचो खून करपी मैनुद्दीन हवांगीक खर ख्यास्त जावची आनी राबियाच्या फामिलेक न्याय दिवचो म्हण थळाव्यांची मागणी. कांय थळाव्यांची दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर गर्दी करून मागणी केली. ताका खर ख्यास्त जाली ना जाल्यार खंय लोक रस्त्यार देंवतले. जो गोवा बिचौलिम में जो मर्डर केस हुआ है, जो राबिया जो हमारी बहन का जो मर्डर केस जो कल मर्डर हुआ था, तो इसके रिगार्डिंग हमारे पूरे बिचौली के नौजवान यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं. और इकट्ठा होने का बस एक कारण है कि आज जो हमारे बहन के साथ जो हुआ है ये पूरे गोवा के किसी बहन के साथ या पूरे हिंदुस्तान किसी लड़की के साथ ये चीज़ नहीं होना चाहिए. और ये जो हादसा जो पेश आया है बिचौली में बीच रोड पर एक नाजायज औलाद ने हमारी बहन को तलवार से मार कर उसका मर्डर करता है. आज हमारे हिंदुस्तान में इतनी छोटी सी बात हो गई है कि हर न्यूज़ में ये चीज़ दिखाया जा रहा है कि आज यहाँ पे मर्डर हुआ है, आज यहाँ पे मर्डर हुआ है, आज यहाँ पे मर्डर हुआ है. मगर वो दलिंदर को एक पल का भी उसको ये ख्याल नहीं आया कि उसकी 4 साल की बच्ची है और उसकी खुद की वाइफ को उसने मर्डर किया. तो आज ये इकट्ठा हम लोग जो हुए हैं बस ये राबिया को जस्टिस दिलाने का हम काम करेंगे. बस आज हम पुलिस स्टेशन में आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है हमारे गोवा पुलिस पर कि वो लोग इसके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन लेंगे और कड़ी से कड़ी उस लड़के को सज़ा मिलेगी. मैं और एक बात कहना चाहूँगा साफ अल्फाजों में कि जब उस लड़के को कड़ी से कड़ी सज़ा ना मिले तो मैं
रोड पे आ जाऊंगा इंशाल्लाह। ये बात मैं क्लियर कह रहा हूँ कि ऐसे भी लोग हैं जो अलग अलग बात करने वाले। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, हमें एक होकर काम करना है। आज हमारे हिंदू बहन के ऊपर ये चीज होगी तो ये जितने भी शेर लोग यहाँ पे आए हैं आवाज उठाएंगे इंशाल्लाह। चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, यहाँ पर सिर्फ इंसानियत के लिए काम होगा और इंसानियत की नजर से देखा जाएगा। तो एक उम्मीद है हमारे पर, नौजवानों पर, कि आप लोग एक दूसरे का साथ देकर, जो हमारी बहन है राबिया, जो बिचौलियों में जो उसका मर्डर हुआ है और करने वाला उसका खुद का हस्बैंड, तो हम सब लोग मिलकर उसे खांदे पे खांदा मिलाकर एक दूसरे का उस बहन को हम जस्टिस दिलाएंगे इंशाअल्लाह। और जस्टिस नहीं मिली, मुझे तो पूरा विश्वास है गोवा पुलिस पर, मगर जस्टिस नहीं मिली तो ये आफ्ताब संधी रोड पे आ जाएगा इंशाअल्लाह, ये मेरा वादा है। घेऊया कमर्शियल ब्रेक, पळत राहात प्रुडंट। पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात। तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, घरा घरांनी पंचामृता। गोवा फुटबॉल असोसिएशनाची आयतारा एजीएम जाली। दक्षिण गोंय क्लस्टराचो मुखेल मुद्दो आशिल्लो। इंटर विलेज रूल पास केला। फाल्यांच्यान सगळ्या क्लबांक आनी खेळगड्यांक विलेज कार्ड रिलीज करतले म्हण गोवा फुटबॉल असोसिएशनाचे अध्यक्ष कायतान फेर्नांडीस उलयलो। गोंय आनी फुटबॉल मुखार हाडपाक कितें बरें करपाची आमची तयारी म्हण तो मुखार उलयलो। आज एजीएम आहली, मेजर इश्यू आहलो आमचो क्लस्टराचो साउथ गोवा, and that unanimously everyone decided let this South Goa club take a call, and it resolute that inter-village rule has been passed, okay, and from tomorrow onwards we will release the inter-village card for all the players and clubs. No major कितें, see every year we have 195 clubs. तितूंतल्यान कोणाचे एक there was a 13 suggestion and we have resolved it whatever is possible from our side. आनीक कितें जाय गोवन फुटबॉलाक बरें करपाक, my committee and entire Goan football, what is the best for Goa, we are there to implement it. Regarding age and ना थोडे कितें म्हणटा आतां CMS सिस्टम जी आसा, CRS सिस्टम जी आसा, ती कितें ऑल इंडिया रिलेटेड लागता आमकां। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन म्हणटा कितें वी हॅव टू इम्प्लिमेंट इट। सो गोवा इज द ओनली स्टेट टू इम्प्लिमेंट फॉर ऑल द लीग्स। दॅट्स द रिजन, सो वी कॅनॉट चेंज दॅट समटायम। सो वी हॅव कन्विन्स्ड टू क्लब्स and inform them. So this is not possible because we have to regulate as per all India football and AFC and FIFA rule. यान मुखार 7 वर्सां राबितो केल्ल्या भायल्या खेळगड्यांकूय GFAत खेळपाक मेळटले म्हूण GFAचो अध्यक्ष उलयलो। थोड्या क्लबांचो हे कितें आहलें, हे भायले भुरगे येता कॉलेज वेन दे आर बेसीक स्कूल 5th स्टँडर्ड टू SSC म्हणल्यार तांकां कांय प्रॉब्लेम आसना। जेन्ना ते 21 वर्सां 22 वर्सां येता ते दुसरे जाग्यार वयता, तितून तो प्रॉब्लेम आहलो। सो तो आमी तांकां आतां कमिटीक घालून एप्रूव केला। सो वेअर अ प्लेयर इज देर इन गोवा हू वॉन्ट टू प्ले आफ्टर एज फॉर 21 years or 23, he should be resident of Gowa for 7 years. Yeah, 7 years he should be resident. प्रुडंटा खातीर केतन गांवस। 1 ऑगस्ट सावन LED फिशिंग आनी बोटींतल्यान जेन सेट काडूंक लावचो, नाजाल्यार गोंयभर आंदोलन करपाची गोंयच्या रापणकारांच्या एकवटाची शिटकावणी। 6 मागण्यांचें निवेदन आमी 40 आमदारांक दिल्लें। मागण्यो पुराय करूंक फुडल्या 15 दिसांचो प्राझ। गोवा दमण दीव मरीन फिशिंग रेग्युलेशन एक्टांत बदल करचो अशी मागणी संघटनेन केल्या।
आतां आमी सरकाराक कळोवपाक सोदता, आमी सगळे MLAक आमी एक मेमोरेंडम दिल्लो की आमकां एक 6 डिमांड आसा आमचे, आनी हे मेमोरेंडमाचेर आमी सरकाराक कळोवपाक सोदता की ह्या 15 दिसां भितर हे जे मेमोरेंडम तुमी इम्प्लिमेंट करना आमी गोंयभर चळवळ करची पडटली. कित्याक जो May 8, 2025 जो हायकोर्टान ऑर्डर काडला त्या हायकोर्टान क्लियरली सांगलेलें आसा की जेनसेट आनी LED लायट दोनी कोएक्झिस्ट जाता आनी हो लायट यूज जाता फकत ह्या जनरेटराक लागून. सो आमी सरकाराक डिमांड केला की हो जेनसेट पळय आहा जो ताबडतोब बंद करचो आनी 1 ऑगस्टाच्यान हो जेनसेट ह्या बोर्डींतलो काडचो म्हणून आमी डिमांड केलो आसा. तसोच आमी सांगला की गोवा दामन दीव मरीन फिशींग रेग्युलेशन एक्ट 1980 सो 30 वर्सां जाला तो एमेंड जावंक ना. त्या एमेंडमेंटान आमी सांगला की बोटकारांक लागून जो कायदो पळय आहा तो डिटरंट करचो. फिशरीज डायरेक्टर म्हणून शर्मिला मोंतेरो सामकी फेल. सरकाराक आनीक कोण मेळना म्हूण तिका आमच्या माथ्यार हाडून मारल्या. नाका जाल्ले कायदे हाडून आमकां सतायता म्हूण GREचे वांगडी उलयले. आनी एक कायदो काडला गव्हर्मेंटान. शर्मिला मोंतेरो ही कितली फाटी गेली आनी पोत्ती येयली. आतां हे आमच्या हॉड्ड्यार हाडून गायल्या. एक ह्या गव्हर्मेंटाक आनी कोणू मेवना दिसता शिकलो मनीस. आमचे हूंय डिंग्याचे इन्शुरन्स करपाचे. हांवें डिंगी बांदल्या 20 वर्सां जालीं. हांवें डिंगी बांदलो मेस्त मरोन गेलो. हांव मिनिस्टराक सांगूंक सोदता निलकंठाक हे तुकोडी चारून हेणे ऑर्डर काडल्या इन्शुरन्स करपाची आमची डिंग्याचे. तूं नुस्तेकार म्हणटा न्हू जाल्यार तुका खबर आसतली. आमी मागताय हे इन्शुरन्स तूं न्यू डिंग्यांक लाय. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. बुलेटिन इतल्याच सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.